हे ऑलरेडी हेचेर हांवें ऑलरेडी कमेंट केल्ले आसा कित्याक आतां सांगपाचें आतां सांगलेलें 100 फावटी सांगला परते परते तेच सांगून फायदो अजून थांबा तेजेरूच हांव म्हणजे परते परते तेच सांगला न्हू थँक्यू. सो तुका म्हणून तुका जाय तो प्रेसिडेंट काडिल्लो ताका काँग्रेस तेंच्या वयल्यान घेवपाचें न्हू काँग्रेसीन डिसिजन घेवपाचें काडपाचो काय ना पूण तूं म्हणटा न्हू ताका लागून ते अलायन्स जायना म्हणून अलायन्स हांव तुका सांगता अलायन्स हे जातलेंच 100% अलायन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पयलें पावल मारलेलें आसा अलायन्साच्या दिशेन अलायन्स हे आमी करून घेतलेच आमी युरी वांगडा एल्टना वांगडा तेवटेन मेन्झी क्रूज आसा हेंच्या वांगडा कंटिन्युअस आमी उलयत आसा वी आर फॉर अलायन्स आनी आमकां हे अलायन्स जाय ह्या रितीन न्यू पार्टी जावन पासून आर्जीन एक पावल फुडें आपली आयडियोलॉजी सगळें फाटीं दवरून गोंयांक लागून एक पावल फुडें मारलेलें आसा ही आमची मॅच्युरिटी कित्याक आमकां गोंय फर्स्ट इट इज नॉट आवर पार्टी फर्स्ट गोंय आमचें जेन्ना मेरेन आमकां गोंय जर साल्वार जाता आनी गोंय जर सुरक्षीत जाता जाल्यार आमी थोडे गजाली फाटीं दवरून आमी फुडें वचपाची तयारी आमची आसा आनी ती तयारी आमी दाखयल्ली आसा पाटकर तो अजून जो मेरेन प्रेसिडेंट आसा हांव तुका इतलेंच सांगता तो पाटकर आसो नासो अलायन्स हे आमी करून घेतले म्हटल्यार घेतले अलायन्स हे जातले हे तुमकांय निश्चिंत करता अलायन्साक आमची तयारी आसा जर ब्रेक करपाक सोदताले कोण जे करता पळय तांकांय टायम टू टायम कितें डोस मेळपाक जाय तो मेळटलो पूण अलायन्स हे 100% जातले सो तुका दिसता की अमित पाटकर हो बीजेपीचो मनीस काँग्रेसीन आसा पळय तो कितें आहा तें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तुवें म्हणिल्लें न्हू तेजेर कितें मनीस सगळे स्टेटमेंटां म्हाजी क्लियर कट आसा परते ते सांगून काय फायदो ना हांव इतल्याचेरूच फोकस करता की अलायन्स 2027 जातले फक्त काँग्रेस बरोबर काय कोणी आहा तांकां घेतलं विजय सरदेसाय अलायन्सान आसतलो पळय काल तुमच्या वांगडा तो आमचे नाशिल्लो टॉक्स चालू आसा सध्या जे आमी उलयता ते काँग्रेस एंड आप जे मेजर पार्टीज आसा सो मेजर शहर आसा तेंच्या वांगडा आमचे टॉक्स चालू आसा सो आमचे टॉक सध्या तेंच्या वांगडा आसा बाकी कोणा वांगडा सध्या तरी ना पूण हे तर तिगांचे तरी अलायन्स करपाचे हे आमी तरी मनान धरलेले आसा आनी ते फुडें व्हरतले विजय सरदेसाय फुडलें कितें आहा भायर आसतलो ते फुडें पळोवया मागीर कोण भायर आसतलो कितें आसतलो ते लोक डिसायड करतले लोकूय आज कितें उलोवपाक जाय करपाक जाय लोक उलयतात ते मागीर डिसायड करया पूण जर आमी तीग जाण सुद्दां जर एकठांय जाले जाल्यार बीजेपी घरा पावतली बिकॉज इट्स अ मेजर शेअर 1% हांगा थंय गेलो म्हणून काय फरक पडटा मागीर पळोवया म्हणटा तो कित्याक तो हेका नाशिल्लो प्रोटेस्टाक पयर तुमच्या वांगडा येयलो आनी गेलो मागीर पळोवया आनी कितें उलोवपाचें उरलें मेजर पार्टीज वांगडा येयले जाल्यार म्हाका दिसता 100% सरकार जाता 1%चे चड टेन्शन जर कोण येता ना कोणाक राग आसा इगो आसा तो घेवन तेणी बसपाचो कोण 1% नासलो म्हणून काय व्हडलो फरक पडपाचो ना 1%